योकार मनीषा जाधव सुरवेक पळायचे हेडलाईन। फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटल फाटल्या 9 महिन्यासावन पळयता सर्जनाची वाट। हॉस्पिटलात कोसळला गैरसोयींचो दोंगर, लोक जाल्यात फुर्योज। दिवचले बस स्टँडार फकत जाला पॅचवर्क, बस स्टँडा वयल्या सर्कलर डिवायडराची आसा गरज, अपघात जावपाची शक्यताय। गांवगिऱ्या वाठारात अजूनही पावलो ना विकास। मांद्रेच्या जुनसवाड्या वयलो लोकणी पूल जाला कड्डम, फकत 3 वर्षांनी पूल लागला कडकडपाक। आणि आता आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटल फाटल्या 9 महिन्यासावन सर्जनाची वाट पळयता। मार्च महिन्यात सर्जनाक हॉस्पिटलांतल्यान निलंबित केल्लो, पण 9 महिने जाले अजून मेरेन भलायकी खात्यान सर्जनाची रीती आशिल्ली सुवात भरपा खातीर कांयच पावलां उबारिल्ली दिश्टी पडना। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आमी सध्या आसा ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा आनी हांगा अशें जाल्लें आसा की लोकांचो डिमांड आसा की हांगा वखदां मेळनात, हांगा डॉक्टर ना, सर्जन ना। ज्या लोकांक जर कोण एक्सिडेंट जालो जाल्यार ताका डायरेक्ट बांबोळी धाडटात अशे लोकांचे प्रश्न आसात। आनी हे हॉस्पिटल जे आसा ते खूब पोर निजान आसा आनी हाका लोकांक फॅसिलिटी फोंडेकारांक मेळटा, कित्याक जे फोंडे फूल तालुका जो आसा तो हाचेर डिपेंड आसा। लोक सगळे हांगाच येतात आनी हांगसरल्यान जे लोक मागीर सगळे बांबोळी वतात, ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा। हांगा सिटी स्कॅन जे आसा ताजो डिमांड लोकांनी भरपूर केल्लो, पयलीं खूब लोकांनी डिमांड केल्लो आनी विराज सापरेन तर भरपूर लावन दवरलेलो जो सिटी स्कॅनाक लागून, पूण सिटी स्कॅनूय हांगा मेळ्ळे ना लोकांक। लोकांक जे प्रॉब्लम जे आसा ते बारीक बारीक प्रॉब्लम लागून बांबोळोवची पडटा, ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हाजेर मिनिस्टर जे आसा मिनिस्टरांनी हाजेर लक्ष घालचें, सीएमान लक्ष घालचें आनी हांगसरलो प्रॉब्लम सॉल्व करचो आनी गरिबांक एक बरें सुविधा करून दिवची अशी तांची मागणी आसा। फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत गैरसोयीचो दोंगर कोसळ्ळा। सुविधा पुराय नाशिल्ल्यान फोंडेकारांक बांबोळे धांवचें पडटा। डबल इंजिन सरकाराची हीच काय ती उदरगतीची देख असो प्रस्न आतां फोंडेकारांक उप्रासला। हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या गैरसोयींक लागून थळावे फुर्योज जाल्यात। आयकात तांचे उतफर्के। We are not having the facilities that are actually required over there. MRI, CT scan, lab facility, the lifts. These are all in a very pathetic condition. There is no CT scan over here. For everything, any little bigger thing, we need to be rushing to GMC, which is not the right thing. This is a full-fledged hospital here. There is no surgeon. It's everything should be put in a right way. And what happens over here is the lab. There are people coming early in the morning for different kind of tests. So they come in the morning around 7 o'clock, and there is no one over there to attend to them. Not taken care of now, it would be going into our position where this is going to be a disaster. So please look into the matter so that ID hospital remains number 1. You know, we don't have to run to GMC for anything which is a bigger thing. 9 महिने झाले हांगा सर्जन ना, ही वॉज सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड, पण ताच्या जाग्यार अजून हे सर्जन हाडपाक शकना। सर्जन इज द बॅकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल। हांगा थायरॉयडाचें ऑपरेशन जातालें, किडनीची सगळीं जातालीं, मागीर ब्रेस्ट लंप जाताले, डायबेटीक पेशंट आहा तेजे स्किन ग्राफ्टिंग जातालें, तें जावपाक शकना कारण हांगा सर्जन ना। आनी अशे तरेन गरिबांक एक तरी बांबोळेचें पडटा आनी थोड्या कोणाकडल्यान उश्णे पयशे घेवन प्रायवेट हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट घेवचें पडटा की हांगा पॅथॉलॉजी फूल फ्लॅज ना। लोकांक भायरून हांगा रक्त तपासणी करची पडटा, ब्लड बँक हांगा ना, सिटी स्कॅन हांगा ना। मेन हांगा जाय आशिल्लें सिटी स्कॅन, ताका फक्त 50 लाख पडटा। खूब वेळ तुमी हे केल्ले न्ही, हाजे डिमांड केल्लो वर्सांची वर्स जाले डिमांड सिटी स्कॅन। हांगा मशालीक मोडपाक कोट्यांनी रुपया आसा, सिंहासन दान करपाक कोट्यांनी पयसो आसा तुमचे कडेन, आनी एक सादे 50 लाख ह्या सिटी स्कॅनाक घालपाक तुमचे कडेन ना। तुम्ही मंत्री जाता, तुमचे बापूय आमदार तुमचे सगळे जाता, पण लोकां खातीर तुमी कितें करता तें म्हाका जाय आशिल्लें। हॉस्पिटलचे मेन आमचे आरोग्य सांबाळपाचे जे आहा तितून ह्यो सगळी सुविधा कित्याक पावना। आतां फोंड्यान आमी पळयता फार्मासी हीच आहाय, फार्मास घालीत आहाय, फार्मास जितली घालता थिंगा हिंगा मेडिसीन कमी मेळटा आनी जे म्हारग मेडिसीन आहा तें हांगा मेवना। हें खंय तरी आहा तें बंद जावपाचें, आमदारांचें हेजेर लक्ष घालपाक। आमदारांनी जें हॉस्पिटल बांदलें काही वर्सां फाटीं तें लक्ष घालपाक जाय हितून। आयज गव्हर्मेंट डबल इंजीन सरकार आयज गव्हर्मेंट सर्वंटा इतली सॅलरी दिता तो, जाल्यार हे आयडी हॉस्पिटलांत सिटी स्कॅन कित्याक ना? हे अवेलेबल आसपाक जाय थंय।
आनी थंय सिटी स्कॅन ना तेज्या कारणान थंय एक प्रायवेट कोण तरी व्हडलो बोर्ड लायल्लो आसा सिटी स्कॅनाचो. म्हाका दिसता आयज हे प्रायवेट कोण तरी सिटी स्कॅन करता म्हणून गव्हर्मेंट आपलो सिटी स्कॅनाचें मशीन हाडिना अशें दिसता. दुसरी गजाल, जर एखादो पेशंट सांजच्या टायमार जर ताका एक्सिडेंट जालो जाल्यार ताका एक्सरे मारपाक सांजच्या टायमार आयडी हॉस्पिटलाक अवेलेबल ना. हांगा आयडी हॉस्पिटलाक 24 hours अवेलेबल आसपाक जाय एक्सरे मशीन. तेन्ना त्या मनशाक ते अवेलेबल आसल्या कारणान ताका बांबोळे धाडटा. अशें करून ह्या हॉस्पिटलांक आयडी हॉस्पिटलांक लोकांक त्रास करता. तशेंच डॉक्टर टायमार अवेलेबल आसना. आतां म्हाका दिसता जाता तितले चड इन्क्वायरी जावपाक जाय. जो बोर्ड लायला सिटी स्कॅनाचो जो आयडी हॉस्पिटलाक तो प्रायवेटान कोणी तरी लायला. जाता तितले बेगीन थंय सिटी स्कॅन मशीन थंय हाडपाक जाय आनी ते अवेलेबल आसपाक जाय. हो सरकार म्हणटा आपलो डबल इंजीन. हे डबल इंजीन आतां खंय गेलें? गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव, कृष्णा नायक आनी संगीता ओली. सांगला तितलेच करप तेकाच सरकारी काम म्हणटात. गरज दिसली जाल्यारय ते काम करप ना असो एक बरोवंक नाशिल्लो नियम सरकारी खात्यान पळोवपाक मेळटा. दिवचले बस स्टँडा वयल्या सर्कलार डिवायडराची गरज आसा. आमी बातमी दाखयतकच जालो तो फकत पॅचवर्क. डिवायडर लागलेच नात. आता अपघातांचीच वाट पळयता जाल्यार खबर ना. पळयात महेश गोवेकाराचो ऑन ग्राउंड रोड रिपोर्ट. प्रॉपर ट्रॅफिक मॅनेज जावप ही आता गरज जावन पडल्या. कित्याक तर खुबश्या जाग्यांचेर मोठे मोठे एक्सिडेंट जातात आनी लोकांचो जीव वयता आनी कोण इंजर्डूय जाता. हाचेर आतां लक्ष दिवंक जाय. आमी सद्या बिचोले आसा, हे 2 पूल तुमी पळयतात ते दोनूय पूल वन वे आसा. म्हणून जे एके सायडीन लोक भायर वयता सांखळी सायडीक, एके सायडीन बिचोले सायडीक लोक येता. तांचेर जे हांगासर डिवायडर आसले बिचोले सायडीन बस स्टँडाच्या लागीं ते मोडून सद्या 2 वर्सां जालीं पूण अजून पर्यंत ते डिवायडर घालूंक ना. पूण अशी समस्या जाता की भायले जे लोक येतात ते डिवायडराच्या मसून वतात आनी फुडें जंक्शन आसल्या कारणान थंय कन्फ्युजन जाता. एक मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता आनी अजून पर्यंत एक्सिडेंट जावंक ना. पूण कोणी जे मॅनेज करता ट्रॅफिक, जर मुन्सिपाल्टीने ते घालूंक जाय, तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन ते डिवायडर घालपाक जाय. कित्याक तर जे एक्सिडेंट बी जावंक शकता ते जावपाक जायना म्हणून. पूण आतांच आमी पळयलें की खुबशे लोक जे आसा ते मदल्यान वतात. 2 सायडीन एके गाडीन लोकांक येवपाक आसा आनी एके सायडीन वचपाक. पूण जशें पालन जायना. लोक खंयच्यानूय गाडी चलयतात. जंक्शन आसल्या कारणान हांगासर व्हडले व्हडले व्हेहिकल्स येता आनी जे एक्सिडेंटूय जावपाक शकता. ताचेर कंट्रोल दवरपाक जाय. जे 2 वर्सां जालीं हांगातले डिवायडर मोडल्या ते आतां घालपाक जाय तेंच्यांनी. फाटीं आमी एक स्टोरी केल्ली की घालपाक जाय, रिस्कोय बी हें जाल्लो पूण तेंच्यांनी थोडेच पॅच वर्क करून तो रस्तो तसोच दवरलो. पूण अजून पर्यंत डिवायडर आसा ते अजून पर्यंत घालूंक ना. आतां तेंच्यांनी ते घालपाक जाय. तातूंत जी सुरक्षा आसा लोकांची ती जातली. पूण आतां पळोवपाक जाय ते केन्ना डिवायडर हांगा पडटले आनी रस्तो सारको आसलो म्हूण जायना. मदल्यानूच सारकें म्हणजे वन वे जे आसा ताचें बी पालन जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडले खबरो. सरकाराच्या उदरगतीचे धोल फकत शारापुरतेच वाजतात. गांवगिऱ्या वाठारात विकास म्हणतात तो अजून पावंक ना. देखीक मांद्रे जुनसवाडो. मांद्रेच्या जुनस वाठारातलो लोखंडी पूल कड्डम जाला. फकत 3 वर्सां ह्या पुलाक जाल्या पूण पूल कडकडपाक लागला. केन्नाय घोव जावं येता. सरकारी यंत्रणाक कोणाचो बळी बी जाय कळपाक मार्ग ना. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट.
जूनशे जर बिचार तुमकां येवपाचें आसा जाल्यार फाटल्या 3 वर्सांक जेन्ना सोपटे MLA आसलेले मांद्र्याचे तेन्ना हो ब्रीज बांदलो गेलो आनी बांदलो तितलोच तेचे उपरांत म्हाका दिसता हेचे जे मेंटेनन्स आहा ते मेंटेनन्स त्या डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेणेन करूंकूच ना आनी तेची परिणिती तुमकां ही दिसता सगळे प्लेट्स वयर येयल्या सगळे हांकां रस्ट येयलेली आसा जॉयंटांक आनी हो ब्रीज आतां तुमी आयकले आसतले काणकोणच्या ब्रिजाची कितें परिस्थिती जाल्या हल्दोनाच्या ब्रिजाची कितें परिस्थिती जाल्या आनी हो मांद्र्याचो जुनशेचो हेका म्हणटा आयर्न ब्रीज म्हणटा लोखंडी पूल म्हणटा हेका आतां हेका मेंटेनन्स नसल्या खातीर आतां ही कोणी करपाची मेंटेनन्स आमदारान बांदलो पण म्हाका दिसता तेचे उपरांत म्हाका दिसता डिपार्टमेंट आहा ते इतले सिरियस ना म्हाका दिसता जेन्ना मोडून पडटलो चड रस जावन तेन्ना कितें तरी ट्रॅजेडी जावंक जाय तेन्नाच सरकार जागे जाता कशें दिसता कारण ना जाल्यार जागे जायना आनी तुमकां दिसता ह्या ब्रिजा वयल्यान कितलोसोच ट्युरिस्ट इंडियन फॉरेन ट्युरिस्ट हेचे वयल्यान येता वयता सकयल तुमी पळयशात जाल्यार हें सगळें उदक आतां जर हो जर मोडलो जर ब्रीज जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ती पळया जाल्यार आता बारकायेन पळयात गोवा 365 चो कॅमेरो दाखयता ह्या पुलाची अवतिकाय लोकांक चलपाक लेगीत कितलो धोक्याचो थारला हो पूल ह्यो ज्यो प्लेट्स आसा त्यो कश्यो ओपन जाल्ल्यो आसा म्हणजे कोणाच्या पांयान सुद्दां भरपाक शकता इतल्यो वयर येयल्ल्यो आसा आनी हे केन्ना तरी ही प्लेट्स तुटून पडटली आतां हो जो ट्युरिस्ट येयला तो पळया खंयच्या परिस्थितीन येता आनी हांगासर तुमकां दाखयता हांव हो जो जॉयंट आहा तो जॉयंट सारको गेल्लेलो आसा आनी ह्या जॉयंटाक लागून केन्ना तरी हांगा ट्रॅजेडी जावपाची शक्यता आहा ती ट्रॅजेडी जावची न्हय सरकारान बेगींतल्या बेगीन हेचेर उपाय करचे गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. तियात्र पुरस्कार लाईफ टाइम कॉन्ट्रीब्युशन टू तियात्र हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो मडगावच्या रवींद्र भवनात जालो. तियात्राच्या मळार गोंयकारांनी आनीक वावुरचे आणि मळबात हात तेकोवपाक जाय अशें तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वान मागला. रवींद्र भवन मडगावा आणि तियात्र अकादमी ऑफ गोय आणि तियात्राच्या मळार आपले जिवीत अर्पण केल्ल्या तियात्रिस्टांक पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. कार्यावळीक मंत्री गोविंद गावडे, तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वा, अध्यक्ष सगुण वेळीप आणि हेर मानेस्त हजर आसले.
ह्याच दोन्ही मनशांनी ह्या तियात्र मळाचेर भर अशें योगदान दिल्लें आसा आणि आमची भास त्याच प्रमाणे ह्या संवसारान कितें घडटा आनी कितें घडपाक जायना आमी खंय सादूर रावपाक जाय आणि तात्काळान ते तियात्राच्या रूपान कातरांचे वरवीं माचेर हाडप आणि जे चुकता ते दाखोवन दिवप हीच ह्या तियात्राची एक खासियत जावन आसा. तियात्रांनी एक्टिंग करप कितेंय करप ही एक खरेंच देवान दिलेली कला, ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड. ए टॅलंट इज ऑलवेज गिफ्ट फ्रॉम गॉड. त्या खातीर आमी देवाक सदांच आर्गां दिवंक जाय, कित्याक देवा शिवाय कांयच जायना. दुसरी बरी गजाल म्हणटा ती पाय तियात्र जुआंव आगोस्तिनान तियात्र सुरू केल्या उपरांत हो तियात्र फुडें गेलो आनी एक उमेदीची आनी गर्वाची खबर म्हणटा ती जे जे जाग्यांनी आमचे गोंयकार भाव पावले, जावं ते गाल्फाक, कुवेट, काटर, बारीन, मास्कट, दुबय, एक्सेप्ट सावदी अरेबिया, जे गाल्फ गांवांनी आमचे गोंयकार भाव पावले तेन्ना ते आमच्या भावांनी हो तियात्र कुवेट, काटर, बारीन, मास्कट, दुबय दाखयलो. मोगळ भाव भयणांनी तियात्र करूंक जायते पावट सोंपें आसता पूण तो ऑर्गनायज करून दाखोवंक कठीण आसता. त्या खातीर जे जे ऑर्गनायझरांनी जे तियात्र कुवेट, काटर, बारीन, मास्कट, दुबय दाखयले तांचो आयज हांव उगडास करून तांकां एक सलाम मागता. आपले बरेपणीन तियात्र मळार नामना जोडपी जुआंव आगोस्तिनो फेर्नांडीस हांच्या आयज जयंती दिसाची सगळ्यांक उनोदीत परबी. पाय तियात्रीस, ताका आमी पाय तियात्रीस म्हणटात पेटवून, तियात्राच्या एक बरो रूपकार दिलो आपल्या सुंदर बरोवपान आणि तियात्र दर मनशाच्या मना काळजांत पावयलो. तियात्राचो आपलो असो खासा प्रेक्षक वर्ग तांणी तयार केलो आणि ताकाच लागून तियात्र आयज आमच्या सगळ्याच्या मदीं परजळलो. ह्या महान मनशाच्या दिसा निमित्तान आयज तियात्र अकादमी म्हालगड्याच्या तियात्रास्टांचो तियात्र जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमान करता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडले खबरो. आसोल्डाच्या सेंट एंथनी एस सीन टायब्रेकरा वरवीं पॅरिस यूथ नुवेक 6 विरोधात 5 गोल फरकान हारायलो. पळयात रंगतदार डावपेच. असोल्डाच्या सेंट एंथनी एस सीन बेताल भाटी मैदानाचेर खेळिल्ल्या मार्टिन कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलींत प्रवेश केलो. असोल्डा खातीर जोकिम कार्वालो आणि वेल्सन फर्नांडीस हांणी गोल केले, जाल्यार पी.वाय. नुवे पंगडा खातीर फ्रांसीस कोलासो आणि मेल्विन फर्नांडीसान गोल केलो. उपरांतच्या टाय ब्रेकरांत सुकूर फर्नांडीस, रिजवान फर्नांडीस, विकी फर्नांडीस आणि वेलेंटो फर्नांडीस हांणी सेंट एंथनी एस.सी. असोल्डा खातीर गोल केलो, जाल्यार फ्लॉटन फर्नांडीस, फ्रेझर मिरांडा आणि सिडार कोसासो हांणी पॅरिस यूथ नुवे खातीर गोल केलो. शेवटाक असोल्डाच्या सेंट एंथनी एस.सीन टाय ब्रेकरा वरवीं पॅरिस यूथ नुवेक 6 विरोधात 5 गोल फरकान हारायलो. पळयात.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. 18 ते 23 डिसेंबर मेरेन सुके हवामान उरतले. तेच बरोबर कांय कडेन धुके पडपाची शक्यताय आयएमडीन उक्तायला. फुडल्या 3 दिसात तापमान स्थिर उरतले असो हवामान विभागाचो अदमास. येता त्या सप्तकांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. तापमान सामान्य पातळे लागीं उरतले, पूण तापमानात मातसो फरक पडूं येता. दक्षिण गोंयांत सामान्य तापमाना परस चड अदमास आसा. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. 23 डिसेंबर मेरेन सुके हवामान, धुके पडपाची शक्यताय. तापमान 33 डिग्री आणि 22 डिग्री सेल्सियस. 4-5 दीस तापमानात व्हडलोसो बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.